आमची भावना म्हणजे कशें आहा जे 76 वेळा थंय संघर्श जालो खंय अयोध्येत, म्हणजे अनेक वर्सां 76 वेळा 76 वेळा म्हणजे जे 20 वर्सां पयलीं आमी केलें ते 76 वेळाचें आंदोलन. आनी त्या हे 76 वेळा 76 लढाई आमी जिखली अशें म्हणून हरकत ना. आनी ते गजाली आज 20 वर्सां पूर्ण जाता आनी 20 वर्सांनी आज प्रतिश्ठापना जाता. हेजो तर आनंद बोलोवन दाखोवन शक्यच ना. कारण जे तेन्ना आमी जे ज्योत राम ज्योत म्हणा रामशिला म्हणा अनेक जे कार्यक्रम येयले राज्यांतून देशांतून हे सगळे कार्यक्रम आमी हँडल केल्ले आसा. आनी बऱ्यापैकी आतां जे आसा आतां अनोळखी हें आसा. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की तेन्ना आमी प्रत्येक लोकांचो एक रुपया प्रत्येक माणसाचो 1 रुपया अयोध्येत पावयल्लो. मनशां घरांत 10 जाणांचे 10 रुपया चड नाका अशें करून आमी पयशे अयोध्येत पावयल्ले. आनी त्या 1 रुपयाचे सुद्दां हे विचारणारे लोक म्हाका मेळ्ळे आनी तांकां पोच पावती मेळ्ळी. कारण तांकां म्हाकाय खबर नासली. आमच्या वयल्या वरिश्ठांनी तांचें सांगलें रामशिला न्यास म्हणून ताका हें मारूंक सांग म्हणून मोबायलाचेर तें डिटेल सगळें मेळटालें आनी ताका मेळ्ळें तो समाधान जालो. अशें म्हणजे असो विशय जेन्ना आमी केलो आतां तें ना. आतां आमी फाल्यां 22 तारखेक कार्यक्रम आमी दवरला ह्या देवळांत. भुरग्यां खातीर स्पर्धा आसा अनेक कार्यक्रम दवरले दिसभराचो कार्यक्रम आसा. महाप्रसादा खातीर आमकां पयशेय दिल्ले आसा. अशें म्हणजे आतां जालां. तेन्ना आमचे कडेन पयशेच नासले. आमी कांय करून अशें ते कार्यक्रम केला. म्हणजे संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तेन्ना कामां केलीं हें अशें केलें. आनी आतां अशी म्हणजे हेतून म्हाका खूब तफावत दिसता. कारण श्रम जे आसता घाम गळोवन जे केल्लें आसता ताका म्हत्वाचें खूबच आसता. आनी हें अनायशी मेळटा न्हू ताका म्हत्व कमी आसता अशें म्हाका दिसता. हे कशें आतां आमी सद्या पयशे घेतले ना अशें न्हू. ते घेतले म्हणटे घेवना तरी आमी दोशी घेतले तरी दोशी असो तो दोशी मार जाल्लो आसा. त्या कारणान आमी घेतले पयशे कार्यक्रम फाल्यां परवां करतले असो विशय. भयानकच समाधान म्हणजे ते तोंडान सांगून जमचें ना.